पास्काचे तिसरे सतोळे शुक्रार. जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 5 ओळी 52 ते 59. सुदैवामध्ये वादविवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनी आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुम्ही मनशाच्या पुताचे मांस केल्या बगर आनी ताचे रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसचें ना. जो मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक मुझे मांस खरें खाण आनी मुझे रगत खरें पिवण. मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुजी सवें रावता आनी हांव ताची सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो मुजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार्थावन देवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्विल्यांनी मान ना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हे ताणें काफार्नावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हटलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.